कोलंबो श्रीलंकेक स्मॉल स्केल फिशरांक खातीर खासा 3 दिसाची कार्यशाळा चालू आसा। हातूंत जायत्या देशाच्या लोकांनी वांटो घेतला। बारीक नुस्तेकारांच्या मुद्द्यांचेर ह्या कार्यशाळेत चर्चा जाल्या। बुल ट्रॉलिंग, LED फिशिंग आयज बारीक नुस्तेकारांक काबार करतात म्हूण ऑलेन्सियो सिमायस उलयला। आर्डिक्स का ब्युरो रिपोर्ट। आयज आमी कोलंबो श्रीलंका आसा आणि इंटरनॅशनल कलेक्टिव्ह इन सपोर्ट ऑफ फिश वर्कर्स ICCFन एक वर्कशॉप ऑर्गनायज केलेले आसा की स्ट्रेंथनिंग अँड कोलॅबोरेशन ऑफ कॅपॅसिटी बिल्डिंग इन स्मॉल स्केल फिशर्स। जायते कंट्रीचे लोक ब्राझील, आफ्रिकन कंट्री, लॅटिन अमेरिका कंट्री, एशिया कंट्री, जायते कंट्रीचे लोक आयज येयलेले आसा आणि इतून जायते जे स्मॉल स्केल फिशर्स जे बारीक नुस्तेकाराचे मुद्दे डिस्कस केलेले आसा। एक इश्यू आशिल्लो तो ट्रान्स बाउंड्री इश्यू जे श्रीलंका आणि तमिळनाडू जे श्रीलंकन नेव्ही तमिळनाडू फिशरमॅनाक अरेस्ट करता कित्याक ते बाउंड्री क्रॉस करता म्हणून आणि तेजेर सुटकावो करपाक आमची एक स्पेशल मिटींग जाली विथ द श्रीलंका अँड द इंडियन फिशरमॅन। आणि तशेंच आमी मागता की होम मिनिस्ट्रीन ह्या मुद्द्याचेर दखल घेवपाक जाय कित्याक आमचे फिशरमॅन जायते अरेस्ट जालेले आसा। मोर दॅन 500 फिशरमॅन हॅव बीन अरेस्टेड इन द श्रीलंका बाय द श्रीलंकन नेव्ही। आणि तशेंच करून जे फिशरमॅनाचे मुद्दे जे बॉटम ट्रॉलिंग, बुल ट्रॉलिंग, पारा ट्रॉलिंग, लिडलाइट फिशिंग जे डिस्ट्रक्टिव्ह गियर्स आसा ते आयज बारीक फिशरमॅनाक काबार करता। आणि तशेंच करून जे एनवायरमेंट आयज एनवायरमेंटाचो मुद्दो जो व्हडलो जाल्लो आसा आणि तेजो पयलो इम्पॅक्ट जाता एक बारीक फिशरमॅनाक। सो जे पोर्ट एक्सपान्शन ते सरकार करता, जे कोस्टल रोड जे सरकार हाडटा, वी हॅव सीन इन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिळनाडू सगळ्याक आयज पोर्ट एक्सपान्शन जाल्लेलें आसा आणि कोस्टल एरिया आयज काबार जाता। आयज केरळान पळयल्यार सँड मायनिंग एप्रुवल केलेलें आसा इन कोस्टल एरिया, तशेंच करून गोंयांनी येवपाचें आसा। सो आमी सरकाराक मागता की हे जे डिस्ट्रक्टिव्ह मेथड्स पळय आहा स्पेशली गोंयच्या सरकाराक की पोर्ट एक्सपान्शन प्लॅन तुमी करता तो ताबडतोब फाटीं घेवचो कित्याक हे पोर्ट एक्सपान्शन प्लॅन will destroy the coastline of Goa and will be detrimental not only for the fishers but also for the tourism and the entire state of Goa.